मगो भाजपाच्या युतीविशीं दिल्लीत भाजपा केंद्रीय फुडाऱ्यांसयत चर्चा करून आयल्या उपरांत मगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार बेरेस्तारा भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक मेळ्ळो. भाजपा आनी मगो मदीं ऑल इज वेल दीपक उलयलो. ताका हांव पळोवंकूच ना येता आनी गडबडीत हय सो ताका मेळून एक चर्चा राजकारणाचेर राजकारण घ्या. तुम्ही दिल्ली वचून येयले हालींच हय. मेळोन येयल्या तेंच्यांनी तुमकां बरो प्रतिसाद दिलो बरो आमकां प्रतिसाद तेचेर कितें आयज चर्चा बी जाली हय म्हणजे एक कडेन रावपाची आनी ऑल इज वेल. ऑल इज वेल जाता पयलीं पसून ऑल इज वेल आशिल्लें. हय दिल्ली एक कितें सदिच्छा भेट घेवपाक गेल्ले तेन्ना तो प्रकार घडलो हय सो तो कानार घालून आयलो. तुम्ही म्हटलें की तुमचो एक स्टेटमेंट आसा की सीएम सराक कोण तरी मिसगायड केला ना तशें म्हणू ना हांवें म्हणू ना. हय पळय थोडे पेपरवाले आनी थोडे जे हे पळय आसा न्ही कोण प्रेस आनी सोशल मिडिया सोशल मिडिया ते पेटोवन घालपाचें काम बेस्ट. पण तुम्ही अशें म्हणून ना की कोणा मिसगायड केला सीएम ना अशें काय चुकलां आसत कितें आयकलां आसत तेचेर मिसगायड म्हणटा जाल्यार सांगू कारण सीएम सर मागीर म्हटलां की ना सेम घराक आमी तशें कॉपरेटीव बरें कॉपरेटीव कितें उलोवपाचें ना. जाल्यार प्रदेशाध्यक्ष पदाचो ताबो घेतल्या उपरांतची सदिच्छा भेट म्हण दामू नायक सांगता. एक सदिच्छा भेट तांची अध्यक्ष जाल्या उपरांत ताणें आमकां पत्री धाडून अभिनंदन केल्लें, फोनाचेरय आमी उलयले मेळिल्ले आनी प्रत्यक्ष अशें मेळून आमच्या सरकारान ते मगोचो सहभाग आसा न्ही सो आमचे बरोबर ते आसा आनी पक्षाचे तेय आपले त्या वटेच्यान आपलें काम करता आमी आमचें काम करतात. म्हणजे 40 मतदारसंघान संघटन वाडोवप हें आमचें काम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.